मेटा गाठून घालते पोनी कृपासूर सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोतीन हाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा देता ताची कृत्या मोतीन हाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा देता सर्वेस्वतो देवांसो रस्ना सर्गा सोमसासो एका सूत्रांताच्या संसाराची जागो आपल्या सर्ग्यान ताणे मनशानुपीत केले देखून निजाकी पापय तो सर्वांचो संतोषाची मेटा घालते कोणी कृपासूर सोम्या समोर येता ताची कृत्या मोतीन हाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा देता ताची कृत्या मोतीन हाटून महिमा स्तुती भेटून ताका अर्घा देता बापाचे पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसो तुमचे सवे आसो. मोगाच्यानो आज सोमेस संत भक्तांच्या परबे दिसा सोम्याच्या जेवणांत वांटो घेवच्याक सांगाता आयल्या. आयची देवस्तुती संत भक्त संवसारी जिवितांत सर्गींची वाट दाखोवंक आमकां प्रेरण व्हडलो संदेश दिता. पवित्र सभा आयच्या दिसा सोमेस्त संत भक्तांचो उगडास काडून तांकां मान दिता. आमकां संतांची भाग्यवंचिनी प्रेरण. पवित्र सभेचे चरित्रेंत संतांचे वळेरींत जायतीं नांवां आसात. तांणी संवसारी जिवितांत सर्वांप्रास क्रिस्ताचो अदीक मोग आनी पाटलाव करून क्रिस्तान हाडलेले सोडवणेचे कृपेंत भोव लागशिल्ल्यान वांटो घेतलो. आज सरगार आसच्या त्या सर्वांचो उगडास काडटा. तांची जिणी आधुनीक काळार आमकां सर्गीची वाट सोदूंक जायसची कृपा ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळी आमी मागया. भावा भयणीनो, ह्या वर्त्या बेगी दिसा इगज मत आमकां जण एकल्याक शांतीपणान वाडोवन एक दीस सांज जावन सर्गीचे बापा सांगता एक जावन जियोंक आपोवणें दिता. ह्या दिसांनी कृपा मागया. सांगता सुत्रा कन्ने आदरले सर पातकांची दूख धरून देवातावन एकामेकातावन बक्षाणें मागया. हांव पातकी सर पदवेदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो गुन्या उसारून सांगता. मनान चिंतून तोंडान उसारून वायट आदारून आनी बरें सांडून हांवें जायतीं पातकां केल्यान हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बगे वोल सदां सावकवा मोरयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करातून प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं, आमची पातकां बगसून आमकां ससनाच्या जिविताक फावो. आमेन. सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, क्रिस्ता काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर, सोमिया काकुळट कर. महिमा देवाकू सर्गी आणि शांती ताच्या इष्टा संसारी सर्वेस्परा देवा सर्गीचराय सर्पत्वेदा देवा बापा
आमी तुका नमस्कार करता, आमी तुका दीन भासता, तुझ्या सर्व वैभवापासून आमी तुका वाकणता. सौम्या जेसू ख्रिस्ता, बापाच्या एकल्याच पुता सौम्या देवा, देवाचे शेळये तू संसाराचे पाप काढता. आमची काकूत कर, तू बापाच्या उजव्या बसलाय, आमचे मागणे मानून घे. कित्या पवित्र सांगाती देव बाबाचे महिमे जेसू ख्रिस्ता, एकलोच तू पवित्र, एकलोच तू ईश्वर, एकलोच तू परमेश्वर. आमेन. प्रार्थया. सर पदवेदार आणि ससनाच्या देवा, सगळ्या तुझ्या भक्तांक तुवें दिल्ले जैत एकाच दिसा संभ्रमूंक आनी ह्या जैता पासो तुका वाखाणूंक आमी ह्या सांगासर एकठांय जाल्या. ह्या सगळ्या आमच्या जैतेवन भाव भयणीक मुखार घालून हे प्रार्थना आमी विश्वासान करता. सर्गीतांच्या संगत आमी तुका वाखाणूंक पावच्याक तुझ्या पवित्र आत्म्याचे सुभाम कृपेन ह्या संवसारांत आमकां विश्वासी सांबाळ. आमच्या सौम्याचे पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव ते सगळे पवित्र आत्म्याच्या एकवटान जियेत आनी राजवट चलयता ससनाच्या ससनार. आमेन. उगडापण पुस्तकांतलें वाचप. तेदवा दुसरो एक देवदूत हांवें देखलो, जिवान देवाची मोर हातीन घेवन उदेंतींतलो तो उठोन येतलो. धरणीची आनी दर्याची देसवाट करूंक म्हूण पदवी आसलेल्या सोग देवदूतांक व्हडल्या ताळ्यान ताणें बोबमान म्हळें. नाका आमच्या देवसेवकांच्या कपालांचेर आमी मोर घालीसर भुमीक जावं, दर्याक जावं वा रूख झाडांक जावं कितेंच बाधा करिनाकात. आनी मोर गल्ल्यांचो संको 140 आनी 4000 म्हूण मेजलेले म्हाका आयकले. इस्रायलाच्या सोमेस्त कुळया मदले ते. हें जातच कोणाच्यांनी मेजोंक साध्य ना तितलो व्हड एक लोकांचो मोह हांवें देखलो. तांतूं सर्व देसां भासांचो आनी जातीकांतीचो लोक आसलो. तो लोक धवे न्हेसून आनी आपल्या हातांनी खजरा ताळे घेवन शियासणां आनी शेळयो समोर उबे आसलो आनी व्हडल्या ताळ्यान बोबमान म्हणालो. तारण शियासणार बसलेल्या आमच्या देवा तावन, तारण शेळये तावन, शियासणा भोंवती मालगाड्यां आनी 4 जिव्यां भोंवती उबे आसलेले सोमेस्त देवदूत शियासणा समोर साश्टांग सरपडले आनी देवाक आराधन करून म्हणाले, वय थें आशिर्वाद आनी महिमा, जणवाय आनी उपकार स्तुती, मान, पदवी आनी बोळ आमच्या देवाक ससनाच्या ससनाक. आमेन. तेदवा मालगड्या मदल्या एकल्यान म्हजे लागीं विचारलें, धवे दगले घालन आसात ते कोण? ते खंय जावन आयल्यात? हांवें जाप दिली, हांव नेणा धन्या, तूं जाल्यार जाणाय. तवळ ताणें म्हाका सांगलें. तो व्हड आकांत उतरोन आयलेले म्हळ्यार हेस्ते. तांणी आपले दगले शिळेच्या रक्तान धुल्यात आनी धवे केल्यात. देवाचें उतर हें, देवाची वडुतका. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. असली मनशां तुजें दर्शन पळोवंक आशेतात सर्वेस्परा. पृथ्वी आनी तांतली ग्रेस्तकाय सगळी सर्वेस्पराची. संसार आनी तांतले निवासी ताचेच. ताणेंच पृथ्वी दर्या वयर स्थापीत केल्या
आनी उदका राशीचेर तिका थीर करून दवरल्या. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. सर्वेस्पराच्या दोंगरार कोणाक सोडूंक मेळत? ताच्या पवित्र थळार पांय दवरूंक कोण तो योग्य? जो नितळ हातांचो आनी निर्मळ अंतस्करणाचो, खंयच्याय मुर्तीक आपले काळीज उबारिना, तसल्याक फावो. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. तसल्याक सर्वेस्पराचो आशिर्वाद मेळटलो. ताच्या तारका देवाची कृपा तो झरतलो. असली मनशां ताचे दर्शन पळोवंक आशेतात. तुझे मुखामळ पळोवंक अत्रेकतात ती हिंस जाकोबाच्या देवा. असली मनशां तुझे दर्शन पळोवंक आशेता सर्वेस्परा. सांसवांच्या पयल्या पत्रांतलें वाचप. प्रितीच्यानो, पळया कितलो मोग बापान आमचेर वतला. आमकां देवाची भुरगीं म्हूण आपोवंक ताणें फावो केला. निजायकी आमी देवाची भुरगीं. संवसार आमकां वळखना, कित्याक देवाकी तो वळखूंक ना. मोगाच्यानो, आतां आमी देवाची भुरगीं. फुडें आमी कितें जातले तें आमकां येदोळ पर्यंत उगडापें जावंक ना. पूण तें उगडापें जातना देवाक आमी आसा तसो प्रत्यक्ष देखतल्या जाल्ल्यान आमी ताचे सारकें जातल्या म्हूण जाणाव. ताचे थंय अशें बरवसलेलो हरेकलो जसो देव पवित्र तसो आपणाकी पवित्र करता. देवाचें उतर हें. देवाचें वडपकार. Alleluia, 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 alleluia. येया म्हजे सरशी समेस्त तुमी कश्टतल्यानो आनी वजन ववयतल्यानो, आनी हांव तुमकां विशीव दितलो म्हणटा सर्वेस्पोर. Alleluia, 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 alleluia. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. मातेव परमने जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका येसुमिया. लोकांचो जमो पळोवन जेजू दोंगरार चडलो. थंय तो बसून आसता ताचे शिस्ताचे लायसरशी आयले. तोवळ ताचे लागीं उलोवन हे परीन तो शिकोवंक लागलो. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणा आसा ती कितली भागी, सर्गींचें राज तांचें. रुदान करतात ती कितली भागी, देव तांकां बुजयतलो. सादी बोळी कितली भागी, पृथ्वी जातली तांचें दायज. देवाची कुशी करूंक बुकेतात आनी ताणेतात ती कितली भागी, ती दादोशी जातली. दयाक दाखयतात ती कितली भागी, तांकां दया मेळटली. नितळ मनाची कितली भागी, देव तांकां पळोवंक मेळटलो. समाधान हाडूंक वावुरतात ती कितली भागी, तांकां देवाची भुरगीं म्हणटले. निती पासत दोगदनी भोगतात ती कितली भागी, सर्गींचें राज तांचें. म्हजे पासत तुमकां अकमान सोसूंक, दोगदनी भोगूंक आनी सर थराची घडपांक कर तुमचेर आड उलयतात तें आयकूंक मेळत जाल्यार तुमी कितली भागी. संतोश आनी उल्हास पावा, कित्याक स्वर्गराज्यांत यथेश्ट प्रतिफळ तुमकां तयार आसा. तुमचे आदीं आसल्या प्रवाद्यांकी
तांणी तशेंच दग दिल्यात. देवाचें उतर. वखाणी तुका क्रिस्ता. एक दीस थोडी भुरगीं कॅटेकुम्स दंडीपदल्या एका व्हडल्या बिल्डिंगांत खेळून आसलीं. खेळटा खेळटा हेणें ताणें धांवूंक लागलीं आनी थंयसर कॅटेकुम्सांत जायत्यो वाटो आसात. भुरग्यांक खंयच्या वाटेन भायर येवचें म्हूण कळोना. एका कुशीन काळोख जावन आयलो आनी एका कुशीन भुरग्यांक वाट दिसना खंय तावन भायर येवचें म्हणून. सकाळीं सांगाता मेळ्ळीं, बियान खावचें नासलीं आनी वाट सोदून आसलीं. आनी तितल्यार तांच्या पैकी एकलें व्हडलें भुरगें म्हणालें, हळे हांगासर एक वाट आसा, त्या वाटेर थोडीं मॅटां आसात. भोवशा कोणी एकलो ह्या मॅटांतल्यान ह्या वाटेंतल्यान गेला आनी आपणाची मॅटां साडून गेला वा सोडून गेला. आमी त्या मॅटांनी गेल्यार कशीं? सगळ्यांनी सई घाली ताच्या उतरांक आनी सगळां तीं भुरगीं ती आसल्या त्या मॅटांनी सोमकोंक लागलीं आनी अजाप म्हणले भशेन थोड्याच घडयेन तीं भायर पावलीं, उजवाडाक पावलीं. भाव भयणीनो, 2023 वर्सां आदीं जेजू ह्या संवसाराक आयलो. ह्या संवसारांत तो चल्लो आनी आमी ह्या संवसारांत कशें चलोवंक जाय, कितें करूंक जाय, कितें उलोवंक जाय म्हणलें आमकां ताणें शिकयलें. आनी सर्गाक वयच्या पयलें आपणाची पावलां मेटां तो सोडून गेला. आमी ताच्या मेटांनी चलच्याक. ताच्या उपरांत ताचे शिश्य, ताचे आपोस्तल आनी त्या उपरांत हजारो दादले आनी स्त्रियो त्या जेजूच्या पावलांनी चल्ल्यांत. आनी जे कोण जेजूच्या पावलांनी मेटांनी चल्ल्यांत तीं उजवाडाक पावल्यांत वा सांतीपणाच्या उसल्या पावंडाक पावल्यांत म्हणत. आनी तांकां आज आमी सांत भक्त म्हणून आपयता, वलायता आनी तांची आज परब आमी संभ्रमता. जे कोण जेजूच्या पावलांनी चल्ल्यांत ती उंचल्या पावंडाक पावल्यांत, सांतीपणाच्या पावंडाक पावल्यांत आनी तसल्यांक सांत म्हणून आमी वलायला. आज ह्या सर सांता भक्तांचो दीस संभ्रमत आसतना इगज मात आमकां जण एकल्याक तांची देख घेवंक, तांचें निदर्शन घेवंक आनी आमी तांचे भाशेन जेजूच्या पावलांनी चलोवंक आपणे दिता. सांत भक्त सरकारतान पडोवनात वा सांत जावन ते जल्मवनात, बगार देवाच्या कृपे मुखांत्र आनी तांच्या हर प्रयत्ना मुखांत्र, मागण्या मुखांत्र, त्याग सॅक्रिफिसा मुखांत्र आनी जायत्यांनी तांचें रगत वारयलां क्रिस्ता खातीर, त्या मुखांत्र सांत ते जावंक पावल्यात. आनी सांताचो शेवट कितें म्हणलें आयच्या वाचपांनी आमकां थंयसर, वा आमच्या जिविताचो शेवट म्हणलें कितें म्हणलें आयच्या वाचपांनी आमकां थंयसर दिसून येता. हाच्या पयल्या वचपांत आमी आयकलें थंयसर सांजू हांव आपल्या उगडापणांत वा आपणाक दिसल्या एका त्या दर्शनांत कितें देखलें म्हणलें आमकां सांगता. कोणाच्यानी मेजूंक साध्य ना तितलो व्हड एक जोमो हांवें देखलो, तातूंत सर देसाभासांचो आनी जातीचो लोक आशिल्लो आनी तो लोक दोवे नेसन सिंहासनां आनी शेळये समोर उबो आशिल्लो. म्हणजे सर्गींच्या त्या दर्शनाचे तो आमकां सांगून दिता. आमी एक दीस थंयसर पावोंक आसतले हांव त्या सर देसाभासाच्या लोकां बराबर आमी बसतले हांव. पूण थंयसर आमी पावोंक जाय तर कितें करूंक जाय. आनी आयच्या दुसऱ्या वचपांत ती थंयसर सांजू हांव सांगता, देवान आमकां आपणाचीच भुरगीं केल्यांत एक दीस ताचे संगी ससनाक जियोवंक आनी आमी एक दीस ताका मुखामुखी पळयतले हांव, तो आमकां आपणाकच उगडापे करतलो म्हणटा तो. तर मुगाळ भाव भयणीनो, सांतीपण आपणावंक जाय तर आमी कितें करूंक जाय म्हणली जबाब आयच्या वांजेलांत जेजूस दिता 8 भागी मुखांत्र. आपूण दुर्बळी म्हूण जाणात ती कितली भागी, म्हणजे आमी दुर्बळी जावंक आमच्या जिवितांत रुदान करूंक
सादी बळी जावंक, देवाच्या कुशे प्रमाणे चलोवंक, दया दाखोवंक, नितळ मनाची, समाधान हाडूंक फासारची, अशें जायते रितीन जेजू आमकां शांतीपणाच्या वाटेन चलोवंक थंयसर जावाब दिता. ह्या दिशेन आमी चलोवंक जाय, तो वेळ आमी शांतीपण आपणायतले हांव म्हणून. तर मुगाळ भाव भयणीनो, आमी दिसपट्ट्या जिवितांत शांतीपण आपणावंक प्रार्थना करया, मागणें करया, तें चड गरजेचें. एका कुशीन आमी पयले सुवातेर आशे येवंक जाय, हांवें शांतीपण आपणावंक जाय म्हणून. वी नीड टू हॅव द डिझायर टू बी सेंट्स, टू ग्रो इन होलिनेस. जेन्ना आमकां त्या दिशेन आशा आसा, त्या दिशेन आमी मागता, त्या दिशेन हर प्रयत्न करता, खंडीत जावन आमी ह्या दिशेन मुखार वेतयले. हांव भविश्यात सांत आगोस्तीन तो म्हणालो, जर तर तो आनी ती सांतीण जाली, सांत जाली, हांवें कित्याक जावं नजो. इफ ही एंड शी बिकेम सेंट्स, वाय नॉट आय. आनी ताणेंय प्रयत्न केले, तो एक सांत जालो. भविश्या आमकां जण एकल्याक ह्या दिशेन आशा आसा, शांतीपणान वाडोवंक आनी उंचल्या पावंडाक पावोवंक ह्या दिशेन करपा मागया. आमचे तर जावचे हर प्रयत्न करया आनी खंडीत जावन आमी एक दीस सर्गी सर संता भक्त सांगता, सर्गींच्या राजांत सांगता जिवचे बाग, तोच देव आमकां फावो करूं. सांगता आमचो भावार्थ आमी त्रिएक देवते उसारया. एकाच देवाक सत मानता, सर पदवेदार बाप तो, सर्गा आनी पृथ्वीचो, दिसत्या आनी ज्ञान दिसत्या सर वस्तूंचो रचणार. आनी एका सोम्याक जेजू क्रिस्ताक सत मानता, देवाचो एकलोच पूत तो, सर काळा आदी बापा तावन जल्मला. देवा तावन देव, उजवाडा तावन उजवाड, खऱ्या देवा तावन जल्मलो खरो देव. तो देवा तावन जल्मला, ताका रसूंक ना. बापाच्या सैमासो ताचे वरवीं सर वस्तू केल्यात, आमा मनशा पासत आनी आमचे सोडवणे पासत सरकार तावन तो देवलो. आनी पवित्र आत्म्या वरवीं औंपा मोरयेचे उदरी ताणें कूड घेतली आनी तो मनीस जालो. आनी आमचे पासत पोन्स प्रतकाल ताका कुसार मारलो. ताणें कस मरण सोंसलें आनी ताका निकेपिलो. आनी पवित्र पुस्तका प्रमाणे तिसऱ्या दिसा तो पुनर्जीवन जालो, सर्गा सोडलो आनी बापाच्या उजव्याक बसला. जिव्यांची आनी मेल्ल्यांची मुनसुबी करूंक वैभवान तो परतून येतलो आनी ताचे राजवडकेक शेवट आसना. आनी पवित्र आत्म्याक सत मानता, ईश्वर आनी जीव दातार तो, बापा आनी पुता तावन निपजला. बापा आनी पुता बराबर ताकाय समसर्को नमस्कार आनी महिमा फावो. प्रवाद्या वरवीं तो उलयलो. एकेच पवित्र कॅथोलीक आनी धर्मदता वरवीं स्थापले पवित्र सभेक सत मानता. फातकांच्या बक्षण्या खातीर एक पवित्र स्नान आसा म्हूण मानता. आनी मेल्ल्यांच्या पुनर्जीवनपणाक आनी ससनाच्या जिविताक विश्वासून रावता. आमेन. मोगाच्यानो, देव काकुळतीन बरलोलो आपली उदंड काकुळत आमकां निरंतरी वाणटा. ताची काकुळत मागून सुमेश संता भक्त संगता मेळोवन आमची मागणी सर्वेस्परातय आतां उबारी हा. सर्गींच्या बापा, पवित्र सभेच्या सव मुखेल्यांनी सांता भक्ताच्या प्रेरणान सगळे देवपजेक व्हड हुर्बेन सर्गींची वाट दाखोवच्या वावरांत तुजे दैवीक कृपेन तांकां बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या गांवच्या सव राजकीय आनी सरकारी मुखेल्यांनी आपणाची जबाबदारी समजून दुबळ्या आनी कसरतेल्या लोकांतय दया दाखोवन तांच्या सव गरजांक पावून नवी समाज रुपीत करच्या वावरांत तांकां बळादीक कर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. आमच्या कुटुंबांतल्या मालगड्या आनी पिडेस्तांक मान आनी गौरव दिवन मोगान तांची जतन घेवन उतर प्रायेर तांकां सांगात दिवन तांकां सव रितीन आदार दिवचें बरें मोन आमचे ते रस म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक. सोमेस्त सांता भक्तांक मान पाठयतना तांचे बावार्थी जिणेची देख तांचे आदर्श जावन घेवन जिणेच्या सव गणितांनी तांचे मेटांनी चलोवंक आमकां कृपेन बर म्हूण मागता. बापा, आमचे मागणे आयक.
आज एवकरिस्तांत आमी वांटो घेताना आमी एवकरिस्ताचो चड मोग करून उर्बेन वांटो घेवन आत्मीक बरेंपण संवसारी जिवितांत आपणावंक तुज्या आशिर्वादांनी भर म्हूण मागतांव. बापा आमचे मागणे आयक. एक घडी भर आमच्या कास्की तसेच आमच्या राष्ट्राच्या विविध गरजां खातीर आमी मागया. भोव मोगाळ बापा, आमची मागणी तूं स्विकार कर. आमकां सर्वांक बागेळणपणान जियोंक तुजी कृपा दी. हे मागता हांव त्याच्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. हाडून आयल्या कानिकांची दयाळ मोगाळ बापा, पदकी भरतरी आयल्या हे घरी कानिक अर्पून तुका. वानुंडो तुका भेटोवन दिता, मोगाळ जासो असमर्पिता. स्वीकार कर सोम्या मागता, वोत आमचे तुजे बेसान, वोत आमचे तुजे बेसान. म्हज्या भाव भयणीन म्हज्या आनी तुमचें अर्गां बलिदान सर्पद्वेदा देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या जगताचे बलिदान आपल्या प्राणांनी मेळ्ळी, आमच्या आनी पवित्र वाद सर्वेश्वर मानून घे. भोव पवित्र देवा, आमच्या मोगाळ बापा, जेजूच्या मरण आनी पुनर्जीवनपणाच्या बलिदाना वरवीं तुज्या भक्तांक तुवें जैते वंद केलें आनी अमर जिविताक पावयलें. ह्या वेळार ती आमचे भोंवतणी आसून भाऊपणाच्या मोगान आमचे खातीर विनंती करतात म्हणून आमी सतमंतांव आनी तांचे पासत तुका दिन वासून हो यज्ञ तुका आमी समर्पितांव. तांचे विणवणेन ह्या यज्ञा वरवीं आमचें जिवीत फळां बरी जावं म्हूण मागतांव तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो, तुमचे सवे आसो. आमचे काळजां उबारुया. आमीन. सर्वेश्वराक उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर्पद्वेदरा आनी ससनाच्या देवा, सर्व कळणी सवतें जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्याचो. आमच्या आवयसो सर्गींच्या जेरुजालेमाचो आज करताव आमी उत्सवाचो दबाजो. थंय मैमेक पावुल्ल्या आमच्या भावा भयणीचो ससनाक गाजता वाकाणीचो थाळो पळोवन प्रताप आपल्या वर्त्या संद्यांचो पृथ्वेर फुलता संतोसो पोवीस सभेचो. आमी तुजी असक्त वाटसुरी भुरगीं भोवरताच्या उजवाडान सोलोवन वेताव ती आदाराक घेवन तांची देख आनी मागणी वैभवी आमच्या गोपांत पावोवंक शकी फुडें सरताव धवधवी. आनी समेस्त तुज्या दुता भक्त सांगाती आतांच ताव निरंतरी तुजी स्तुती आमी गायताव. पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पो तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नांवी येता ताका जय. उत्सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र सगळ्या पवित्रपणाची झर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र करून आमी मागताव. जावं ती आमकां आमच्या सम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कस स्मरण सोसूंक वेचे आदीं ताणें उंडो घेतलो, तुका दिन वासून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात, ही म्हजी कूड तुमचे पसत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वसलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें,
तुम्ही समेस्त घेयात आणि हांतले पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नव्या आणि ससनी कराराचे हे रगत पातकांच्या बक्षाने मेळच्याक तुमचे पसत आणि समेस्त मनशे पसत ते वारवतले हे म्हज्या उगडासाक करात. बावडत सगट परगटुया. तुझ्या कुर्सानी पुनर्जीवन पोडावरवी तुवे आमकां सोडयलाय सोमिया. संसाराच्या सडवंदारा आमची सडवण कर. बापा जेजूच्या मरणासानी पुनर्जीवनपणास आमी भक्तीपणी उगडास करता आणि हो जिवीत असो वंडो आणि ही सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुझे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फाव केले देखून आमी तुका दिनवसता आणि जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा अख्ख्या प्रितेमेची विस्तारले तुझ्या पवित्र सभेचो ओडास कर आणि फ्रांसीस आमच्या भाग्यवान बापा, पीटर पॉल आमच्या गोवळी बापा आणि सगळे याजकीय वर्गा बरोबर तिका प्रितीम मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो भरोसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामोळ पळोवंक फावो कर. आमकां समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. आमकां मरिये देवाचे माये संगती भाग्यवन जोजे भाग्यवन धम आनी सर्व कणी तुका मनवल्यान त्या सगळ्या भक्तां बराबर ससनाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्यास जेजू वरवीं त्यास जेजू संगता त्यास जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान सर्पद्वेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका ससनाच्या ससना. सर आमची फातीनी बरोसो सर्गींच्या बापा थंय दवन जेजून शिकयल्या उतरांनी बावडटना आमी मागया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें रास आमकां येव, तुजी कशी सर्गा जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बगोस आनी आमकां ताळलेन पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून या जिवितां सवस्काय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अत्रेक तेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतीन सर फातकांतली सुटय आनी सर्व आकांतांतली वाटय. कितें सोटी पुदीन महिमा तुजी ससनाच्या ससना. सम्या जेजू क्रिस्ता तुज्या धर्मदूतांक म्हळें तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती हांव तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्ही पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तुजी येताय आनी राजवट चलयताय ससनाच्या ससनाक. सोम्याची शांती सदां काल तुमचेय सवय आसो. एकामेकांतय क्रिस्ताची शांती आमी वांटून घेवया. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमची काकूट कर. देवाचे शिडे संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. सम्या जेजू क्रिस्ता तुजी कूड आनी रगत आमी सेवंक वेता ती आमच्या जरती आनी क्यास थाडीना जावं पुणच्या काकुळतीन आमच्या आत्म्याक तशेंच कुडीक भलायकी आनी वखद दिवं. ही जावन आसा देवाची शेळी संसाराचे पाप काडटा ती. ह्या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्ली आमी सर्व सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर भाग म्हाका फावना पुढच्या उतरांनीच म्हाका भलायकी मेळटली.
मोगाळा जेजू तूं भोव पवित्र सक्रामेंतांत खरोच हजर आसाय म्हूण हांव पातयेतां. हांव सर्व वस्तू प्रास तुजो चड मोग करतां आनी तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक आशेतां. जेजू, ह्या घडये तुका हांवें पवित्र सक्रामेंतांत घेवंक असाध्य तरी आत्मीक रितीन म्हज्या काळजांत तूं ये. तूं म्हज्या काळजांत आसाय म्हूण पातयेवन हांव तुका वेंगून धरतां आनी हांव तुजे थंय संपूर्ण एकवटीत जातां. जेजू, तुजे तावन केदीकच हांवें वेगळो जावंक म्हाका सोडिनाका. आमेन. उंड्या रूपान काळजांत येवन फांकय वस्वास सर्गींचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिन्ये मोलादी बोआ मोले. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिन्ये मोलादी बोआ मोले. मोचे खातीर तूं संवसार कायलोय मोच्या पदका खातीर खुर्सा मेलोय. त्यागान मोगाची उलो दिलोय मोगाची वेता साथ जालोय. मोचे खातीर तूं संवसार कायलोय मोच्या पदका खातीर खुर्सा मेलोय. त्यागान मोगाची उलो दिलोय मोगाची वेता साथ जालोय. जेजू मोच्या काळजांत पेटला उसो तुज्या मोगाचो. उंड्या रूपान काळजांत येवन फांकय वस्वास सर्गींचो मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिन्ये मोलादी बोआ मोले. मोग तुजो स्वादी मोवा प्रसृची जिन्ये मोलादी बोआ मोले. प्रार्थुया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, सगळ्या तुझ्या पवित्र जाल्ल्या भक्ता सवंग तुजे अजापन पदवी आनी अगणित पवित्राय संतोष भरीत काळजान आमी वंदीत हांव. सर्गार आमकां आशेन रावलेल्या भावा भयणींच्या आदारान आमी हांगा वाटसुऱ्याच्या जेवणांत वांटो घेवन ती तुज्या मोगान दिसान दीस अदीक वाडोवन दिसान दीस अदीक पवित्र जावन आनी शक्य तुज्या महिमेवन भुरग्यांच्या जेवणांत वांटो घेवंक आमकां फावो जावं ह्या आमी मागता हांवच्या पुता जेजूचे नांवी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. सर पदवेदा देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. वचून याद क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतीन तुमकां धाडटा. देवाची व्हड उपकार. शिगुणाची वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपी दिन्यान तुज्या आत्मो मोसून येता. बेसोंग घालून तुजें सदांच म्हाका वागय शिर्डे काळीसे मोगान तुज्या पेट. कश्टांत वासतना जा म्हजो आदार पळय मोचे करतना
दयेन म्हाका तुरा शिगुणाचे वाटेन सोम्या म्हाका चलय करपे देन्या तुज्या उत्मो मोसो नेट बेसांव घालून तुजे सदांच म्हाका वागय शिरलें काळीसे मोगान तुज्या पेट मोगाळ पुत्रा सोवे आमकां मरिया आशिर्वादी आमकां पंचकुसाचे कृपेन आमकां आमचो देवा आमच्या आदस्मनांतले बापाचे पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवी आमेन.